कारण एक 2-3 महिन्याच्या दरम्यान तर एक नोव्हेंबरच्यान आमी सुरू केले. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या 3 महिन्या भितर गोंयच्यो वेगवेगळ्या सगळे 40 मतदारसंघ जे आसात या 40 मतदारसंघापैकी 37 मतदारसंघाचे प्रशिक्षण शिबिरां ही आमी पूर्ण केल्ली आसा. सगळ्या प्रशिक्षण शिबिरां भितर मोठ्या हातून जेंकां आमी अपेक्षीत जी संख्या जाय आसली ती सगळी अपेक्षीत संख्या 99% उपस्थित रावताली. 2 दिसाचें प्रशिक्षण शिबीर आसतालें आनी ह्या प्रशिक्षण शिबिराक गोंय भरल्या सगळ्या मतदारसंघां भितर आमी ही प्रशिक्षण शिबिरां पूर्ण केल्लीं आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे समित्यो ज्यो आसात त्यो पूर्ण केल्ल्यो आसा. मायनॉरिटी मोर्चाची समिती जी आसा ती आज आमी हांगा डिक्लेअर करतले. त्याचे अध्यक्ष आमी निवडलेले आसात, पण बाकीची समिती जी आसा ही सगळी पूर्ण केल्ली आसा. आमी युवा मोर्चाच्या तर्फे आमी गोंयभर 12 जानेवारीक आमी 12 जानेवारी ते सादारण आमी 20 जानेवारी पर्यंत गोंय भरल्या वेगवेगळे ज्यो म्युनिसिपालिटी एरिया आसात त्या सगळ्या एरिया भितर आमी स्वामी विवेकानंद युवा संमेलनां केलीं आनी त्या युवा संमेलनाक सगळे यूथ जे आसा बिटवीन 18 to 25 ह्या एज ग्रुपांतले भुरगे युवक युवती हे मोठ्या संख्येन सगळ्या हातून उपस्थित आसले. तातूंत आमी सुरवातीक जो केलो तो मुरगांव म्युनिसिपालिटी केलो, त्यानंतर बिचोली, म्हापसा, पेडणे, कुडचडें, केपें, काणकोण, कुंकळ्ळी आनी सांगे अशे एकूण 9 मेळावे जे आसात युवा मेळावे आमी हे पूर्ण केल्ले आसा. आनी तुमी सगळ्यांनीच बऱ्या तरेची प्रसिद्धी ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक दिल्ली आसा. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दितां. भारतीय जनता पार्टीची आमी राज्य कार्यकारिणी जी आसा ती येता त्या आयतारा 7 तारखेर सकाळी 10:30 ते सांजची 5:30 पर्यंत गोमंतक मराठा समाज हॉल जो आसा पणजी हांगासर करपाचे आसात. त्या कार्यकारिणी भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जातली आनी खास करून त्या राज्य कार्यकारिणीक आमचे गोंयचे प्रभारी आनी ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी CT रवीजी हे उपस्थित आसतले. हाच्या व्यतिरिक्त आमचे केंद्रांतले मंत्री गिरिराज सिंग हे फाल्यां येवपाचे आसात आनी परवां त्यांची शेनवारा दीस आमचे त्या बजेट जी केंद्रान मांडलेली आसा त्या बजेटाच्या संदर्भातली पत्रकार परिशद ही ते शेनवारा दीस घेवपाचे आसात आनी आयतारा दीस ते आमची स्टेट एक्झिक्युटीव जी आसा राज्य कार्यकारिणी जी आसा त्या राज्य कार्यकारिणीक ते उपस्थित रावतले.